सावड्ड्या तिस्कार बायले येवन रस्त्या देगेक बेकायदेशीर रितीन फळां विकतात. हाका लागून रस्त्या देगेक फळां विकत घेवप्यांची गर्दी जाता आनी येरादारीक आडमेळी जाता. पंचायत अशें कशें कोणाकूय भायल्यांक रस्त्या देगेक बेकायदेशीर धंदे करपाक दिवं शकता. ह्या भायल्या फळ विक्रेत्यांक लागून आमच्या गांवच्या फळ विक्रेत्यांक लुकसाण जाता. म्हणून बेकायदेशीर फळां विकप्यांचेर पंचायतीन कारवाय करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. आयज आमी हांगा सावड्ड्या तिस्कार हांगा आसात. आमी पळोवपाक शकता की आमचे फाटल्यान हे जे फ्रूट सेलर आसा जे भायले आसात. आमी पळयता हांगा सावड्ड्या जे आमचे पंचायत क्षेत्रांत जे चडशे हे रस्त्या सायडीन हांगा हे फ्रुट्स घेवन बसतात आनी बाकीचे जो बिझनेस करता हे चडशे भायले आसात. हांव मागता की हे लोकल्सांक हांगा बेनिफीट मेळपाक जाय. हांकां भायल्यांक हांगा येवन जे बिझनेस करपाक हांकां परमिशन कोण दिता. जर तांकां विचारलें जाल्यार ते सांगता आमी कसले पयशे भरना काय भरना. जाल्यार हांकां हांगा रावपाक परमिशन कोण दिलें आनी परमिशन दिलें जाल्यार खंयच्या आधाराचेर दिलें आनी जर दिवना जाल्यार हे कशें बसतात हेचेर चवकशी कोण करतलो. पंचायत जावं बाबा हांगा जे सोपो कलेक्शन करपाक तेणी जो हें घातला तितून हे इन्क्लूड आसात काय. आनी जर तुमी ते सोपो कलेक्ट करतात जाल्यार हांगा हो बिझनेस कोणाक जे भायले लोकांक येवन बिझनेस करपाक हो सावड्ड्या पंचायत क्षेत्रांत तुमी तांकां परमिशन दिला काय. हांव मागता बेगींतल्या बेगीन पंचायतीन हेजेर एक्ट करचे आनी हे जे भायले जे येवन हांगा जर बिझनेस करतात जेजो इफेक्ट आमच्या हे जे लोकल हांगा फ्रूट वेंडर्स आसात हांगा आमी सायडीनूय पळोवपाक शकता जे आमचे लोकल्सूय हांगा फ्रूट विकतात. हे जे भायले येवन हांगा जे सवाय रेटीन जावं कसली फ्रुट्स हाडटात आनी तितून कसली मिलावट आसा ही आमकां खबर ना. पूण हे सवाय दिता आनी आमचे जे लोकल्स जे बिझनेस करतात तेंचेर हो खूब इफेक्ट जाता. हांव मागता पंचायतीन हेजेर बेगींतल्या बेगीन कारवाई करची आनी हे जे भायले जे येवन हांगा बिझनेस करतात तांकां बंद करचे आनी आमचे लोकल्स जे आसात तांकां हांगसर बेनिफीट मेळपाक जाय. हे सगळे सावड्ड्या हांगा सगळो जर आमी पळयले जाल्यार हांगा सावड्ड्या चडशे इल्लिगल बिझनेस चलतात आनी हेजेर पंचायतीचो कांयच कंट्रोल ना. पंचायतीन हेंचेर सगळ्यांचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवन आनी जे आमच्या लोकल्सांक हांगा बेनिफीट मेळपाक जाय. पंचायतला हे देतात पैसे देतात तुम्ही काही इथं थांबायला तर तुम्ही इथं कोणी सांगितलंय थांबायला तर तुम्ही असं करू शकता कुठेही थांबू शकतात. नाही संडेला बसतात. संडे वीकला 2 असं पण इथं काही ऍक्सिडेंट झालं तर तुम्ही कसं रिस्पॉन्सिबल तुम्ही घेणार रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाही गाडी आज लावल्या गाडी काढतो इथं गाडी सुद्धा नाही तुम्ही फ्रुट्स पण लावू शकत नाही. हे लोकांचं कंप्लेन आहे इथे. आता काय करणार तुम्ही. नाही इथं थांबायलाच भेटत नाही. इलिगल आहे हा. इथं हे काय तुम्ही पंचायतला कळवलं नाही तुम्हाला तुमचं परमिशन नाही तुम्ही हफ्ता देत नाही पंचायतला तर कसं होणार. आत लावू पण भेटत नाही. तुम्ही काढा इथून नाहीतर ती हे करा तुम्ही पंचायतला कळवतो. नाहीतर तुमचं नाव काय. अंकुश रोपणर. कुठले तुम्ही. पंढरपूर येतात. वीकला कितीला 2 दिवस येतात. नाही एक दिवस पण इथं कसं परमिशन दिली नाही ना पंचायतने. हांव आसा सावड्ड्या तिस्कार आनी आमकां काही कंप्लेनी येयल्यो की हांगा जे परराजी जे आसात जे भाजी जावं या फ्रूटवाले जावं हे हांगा येवन रस्त्यार विकतात म्हणून आनी त्या खातीर खंय तरी येवपी वचपी लोकांक तो खतरो जावन आसा अशें तेणी म्हणून आमी कंप्लेन केली. आनी आमी पळोवपाक गेले जाल्यार तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता रस्त्याच्या एक सायडीन ही जी आसात ती फ्रूट आसात ह्यो गाडी लावन त्यो फ्रूट भायर लायिल्ले आसात. आनी तुमी पळोवंक शकता हो जो रस्तो आसा हो मेन रस्तो आसा ज्या जाग्यार वळण आसा प्लस हांगच्यान फोण्या दाबाळ ह्या सायडीच्यान गाडी येतात आनी ही जी गाडी आसा ही मदींच लायिल्ली आसा सायडीच्यान जे जाग्यार सायडीन घेवपाच्यो गाडयो त्या जाग्यार लायिल्ली आसा. हेणे जे लोकल आसा तेंचे म्हणणें आसा की हे जे फ्रूटवाले आसा ते खंयी येवन हांगा आपलो जे
गाडी आसा लायता फ्रुटां भाज्यो विकतात आनी ते खातीर जे हांगचे स्थानीय जे भाजी विकपी आसात तांकां खंय तरी लॉस जाता. हेंचे कडेन ना पंचायती कडल्यान परमिशन आसा ना पंचायतीक कितें दिता, पूण ते तेंचे म्हणण्या प्रमाणे ते खंय तरी कोण तरी येता सोपो व्हरपाक. पूण पंचायतीन सपोज हेजो सोपो घेता खंय तरी तांकां एक दुसरो जागो दिवपाक जाय, ज्या जाग्यार तांकां खंय तरी जे बाकीचे लोक आसा तांकां डेंजर ना थंय दिवपाक जाय. पूण हांगा तुमी काय पळोवंक येता पंचायत फकत सोपो घेता आनी असले जे डेंजरस जे सिच्युएशन आसा ते खंय तरी इग्नोर करता अशें दिसून येता. सो लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे पंचायतीन खंय तरी हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. आतां आरटीओन आमच्या फुड्याक येवन तांकां चलन दिल्लें आसा आनी पंचायतीन हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा अशें हांगच्या थळ्यांचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरव सतरकर.